नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. कोळशाचो मोर्चा पोलिसार. FIR चोर सोडून संन्याशार. माधयचे पोझिशन क्लियर. ना भितरले भितर ना भायले भायर. कोविड बादलो. परीक्षा एप्रिल मायार. मुक्ती साठी सेलेब्रेशन मुडार. सगळे केंद्राचे खुस्तार. उलयता तितलें घाणावना. गोंय पयल्या नंबरार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. दक्षिण गोंय पोलिसांचे डबल ट्रॅक आंदोलकांचो मोर्चा. FIR रद्द करात. अदानी जिंदालाचेर घालात. सत्ताधारी आमदारांचेर कित्याक ना? गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न. म्हादयचेर आउट ऑफ कोर्ट ना. मुख्यमंत्री म्हणटा मध्यस्थान विशय काढलो. हांवें काडूं ना. BJP प्रभार्याकय केलां पोझिशन क्लियर. ZP वेंचणुको खंय नातला आदी. साठाव्या गोंय मुक्ती वर्साचो वर्सभराचो सेलेब्रेशन प्लान. फंड मागला केंद्रा कडेन. गोंयाक इंडिया टुडेचो ल्हान राज्यांनी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवॉर्ड. मुख्यमंत्र्याच्यो घोशणा. मायनिंग कोळसो आनी म्हादयचो इश्यू घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली. केंद्रीय मंत्र्यां बरोबर चर्चा करून मायनिंगाचो प्रस्न तडीक लावन परत दिल्ली वारी. दक्षिण गोंय राना खात्याची कुडतरे दामदोले रेड. 6 लाखांचे सायल आनी बेणयेचे लाकूड जप्त. काल्यांक कामदार रेडी उपरांत दुसरी रेड. आनी भारतीय नौदळाचे MiG-29K ट्रेनर विमान गोंया लागसार अरबी दर्यांत कोसळ्ळें. दोगांतल्या एका पायलटाक केलो साल्वार. दुसऱ्याचो सोद चालू. दक्षिण गोंय पोलीस हेडक्वॉर्टर्साचेर सकाळ फुडें मोर्चा. 2 नोव्हेंबराक रेल्वे डबल ट्रॅका आड चांद्रा रेल्वे ट्रॅकार आंदोलन केल्ल्या आंदोलकांक चवकशेक आपयले उपरांत आंदोलक फुर्योज. पोलिसांचो फक्त 6 जाणांचेर FIR. जमाव आशिल्लो शेकड्यांनी. FIR रद्द करचो. अदानी जिंदाला आड क्रिमिनल कंप्लेनीची मागणी. सत्ताधारी आमदारांचेर FIR कित्याक ना काय म्हूण गोवा फॉरवर्डान सरकार आनी पोलिसांचेर फोग काडलो. सांगला की ही सगळे लोकांची मुवमेंट सगळे लोक मेळून करतात आणि इथून आमचे भितर कोण एकलो लीडर ना. सगळे आम्ही लीडर. हांवें तांकां सांगला आमी खंयचो स्टेटमेंट जावं कांयच बरोवन दिवपा ना. सांगता की आमी जितले लोक थंय आसलेले तांकां सगळ्यांक वळखता. आमचे म्हणणे इतलेंच की तुमी सगळ्यांक वळखता जाल्यार हे बारीक मनशांचेरूच कित्याक FIR? आमचे थंय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुम्ही कित्याक घालूना? तुम्ही तांकां वळखना. म्हजो स्टँड हांवें क्लियर सांगता की हांव खंयचोच डॉक्युमेंट म्हाजो ते माझी आयडेंटिटी मागताले. हांवें म्हणटा ताका आयडेंटिटी हांव दिना. स्टेटमेंटूय दिना. तुमच्यांनी जर जाता जाल्यार आमकां भितर दवरात. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमी हांव एकटो न्हू. आमच्या बरोबर आशिल्ले सगळे हांगा आसात. हांवें सांगलें न्ही रे पयलूच. हांवें ऑलरेडी एक पयली गजाल सांगला. हांवें 50% कमी करता म्हणून. दुसरें ऑलरेडी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिले की फुडल्या 8-10 दिसां भितर दे आर सबमिटींग द रिपोर्ट. तांच्यांनी जी परमिशन्स दिल्या आतां तितली कंडिशन्स कितें आसा, आतां ते पोल्युशन्स कशें चल्लां हाजेर सगळ्यांचो रिपोर्ट जो आसा तो मागयला. म्हणजे निश्चितच मिनिस्टर येवच्या पयलीं तो रिपोर्टूय आमच्या हातांत आसतलो आनी ताज्या उपरांत हांव निर्णय घेवपाक शकता. मिनिस्टरान टायम दिला. मिनिस्टर येतलो. लोकांचेर FIR घालपाची तांक पुलिशेक आसा. मात त्याच आंदोलनांनी वांटेकार जाल्ल्या सत्ताधारी आमदारांचेर कित्याक एक्शन जायना काय म्हूण विजयाचो प्रश्न. आलिना असल्या पक्षात रावूच कशी शकता? तिणें खंय BJP सोडपाची. जो लोकां मदीं आयलो फिलिप नेरी रॉड्रिग्स, जो लोकांमध्ये आयलो क्लिओफास, जो लोकांमध्ये आयलो बाबाशान,
जी लोकां मदीं आयली काल अलिना आनी उलयली बी, तांचेर पयलीं केसी कर, तांचेर पयलीं एक्शन घे, मागीर लोकांचेर एक्शन घे. कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक समान आसपाक जाय. आतां डीजीपी खंय न्हिदला? जो सांगतालो की हे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स अँड पीपल शुड नॉट ओपोज देम, ताणें रुलींग पार्टीच्या आमदारांचेर केसी पयलीं फायल करच्यो. सो आमी हांगा आसात, आमी सोशल फिल्डान आसात, आमी उघडपणान सांगता की आमी ते एजिटेशनान आशिल्ले. जाता कापाजदार आहा जाल्यार आमचेर एक्शन घेवन दाखया. ताजे पयलीं तांच्या आमदारांचेर एक्शन घेया, नाजाल्यार उलोवपाचें सदानंद तानावडेन लॉक लावचें तोंडाक. अलिना ती बोवाळ मारीत आहा, ती त्या पक्षान कशी रावता ती म्हाका कळना. दुसरो म्हाका प्रश्न आनी म्हजें आव्हान तिका की शी हॅज टू क्विट द बीजेपी. रावता कशी तूं अशी? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादयचेर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटाक गोंय सरकार तयार ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. निकतोच कर्नाटकाचो मध्यस्थ मुख्यमंत्र्याक मेळून गेलो. मुख्यमंत्री म्हणटा ताणें विशय काडलो, आपणें काडूं ना. बीजेपीचो कर्नाटकांतलो गोंय प्रभारी सीटी रवीकय खंय गोंयची बाजू स्पश्ट केल्या. प्रुडंटाच्या म्हादय रिपोर्टाची दखल. झेडपी वेंचणुको चड करून नातला आदीं. तो मेळून गेला, म्हादयचेर कसलेंच डिस्कशन ना. कोणी येता म्हाका मेळटा ओके, आनी भायर वचून कोणी जर म्हादयचेर डिस्कशन म्हणून सांगलें इट इज नॉट सो. इट इज अ रुटीन कर्टसी विजीट. म्हाका कोण तरी येवन मेळोन गेला. म्हादयच्या विशयाचेर केन्नाच भायर कोणाय वांगडा डिस्कशन करपाक आमी बसोंक ना. कोणी तेणे काडला, बट आय हॅड नॉट डिस्कस एनीथिंग विथ हिम रिगार्डिंग द म्हादय. तेणे ताका हांवें स्पश्ट उतरान सांगलां, एकाच उतरान, म्हादयच्या विशयाचेर आमकां डिस्कशन कसल्याच बाबतींत करपाचें ना. कर्नाटकान इतले सगळे आमची ऑलमोस्ट न्हय व्हेली आनी आतां ते भायर कर्नाटकान इतले सगळे आमची ऑलमोस्ट न्हय व्हेली आनी आतां ते भायर आउट ऑफ कोर्ट जे सेटलमेंट करपाक सोदतात ते आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटाक आमी तयार ना. सुप्रीम कोर्टान आमी आमचो कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केला. वी आर फर्म ऑन अवर कंटेम्प्ट पिटिशन. परत एकदां तांच्यांनी उदक सोडचें आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी डिस्कशन सुरू करचें. तांच्यांनी एटलिस्ट म्हणजे तशें दोन गजाली हितूर. एक, जो म्हादय ट्रिब्युनलान जो एवॉर्ड दिल्लो तोच एवॉर्ड आमी चॅलेंज केला परत. एटलिस्ट म्हणजे कशें आसा, म्हणजे आमी जर म्हणटले आसत जाल्यार तो तरी तांच्यांनी उदक जे म्हाकाय खबर आसा की म्हादयच्या पात्रांतलें उदक जे पर्संटेजीन कमी जालां. हांवें त्या सिटी रवीकूय सांगलां, आमदार कर्नाटकाचो आशिल्लो. हें तुका हांव फक्त सांगता, म्हणजे हांवें ताका पटोवन दिलां की उदक तुमी डायवर्ट केल्लें आहा म्हणून. बट आमी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उलोवप बिलोवप कांयच ना. त्या खातीर म्हणलं तूं तें उलयलें म्हणटा तेच्या कडेन उलयलो म्हणटलो. म्हणून म्हणटा म्हादयच्या बाबतींत आमी तेंच्या कडेन खंयच्याच बाबतींत उलयना. बट एनी हांव प्रुडंटान एक बरो व्हिडिओ केला तो की तेंच्यांनी तो दाखयला बीन येते. दॅट्स बरो आहा विशय. हय, झेडपीच्यो हुमकळिल्ल्यो वेंचणुको खंय चड करून डिसेंबरांत नातला आदीं. ते ठरयता आमी. ते विचारता आमकां खंयच्या डेटीक घेवपाच्यो. डिसेंबरान जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 60वें गोंय मुक्ती वर्सा निमतान वर्सभर कार्यावळींचो प्लान. केंद्रा कडच्यान वेगळो निधी मागला म्हूण मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. संस्कृतीक खेळाच्या कार्यावळी बरोबर स्वयंपूर्ण गोंया विशीं कार्यावळी पंचायत पालिका वाठारांनी वर्सभर जातल्यो. इंडिया टुडेचो ल्हान राज्यां मदीं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार गोंयाक. अर्थवेवस्था इन्फ्रा टुरिझमांत गोंय खंय नंबर 1. हाच्याच बरोबर गोंयाक आनिकूय 3 एवॉर्ड द इंडिया टुडेचा स्टेट ऑफ द स्टेट एवॉर्ड्स हातूंत फावो जाल्ल्या पैकी द इकॉनॉमी, टुरिझम आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या हातूंतल्यान एवॉर्ड मेळ्ळा. आनी सांगपाक खूब बरें दिसता की हांवें 18 मार्च 2019 हाज्या वेळार शपथ घेतलेली. आनी हो असेसमेंट पिरियड जो आसा वीच इज फ्रॉम द 1st of April 2019 टू 31st of March 2020 ह्या पिरियडांत हाजें असेसमेंट जालां. आनी द बेस्ट परफॉर्मिंग ओवरऑल स्टेट म्हणून, तशेंच इकॉनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी टुरिझम ह्या तिनूय सॅक्टरांत इंडिया टुडे जे गोंय स्टेटीक एवॉर्ड फावो केल्या. दर वर्सा इंडिया टुडे कडल्यान वेगवेगळे एवॉर्ड हे गोवा स्टेटीक फावो जाता. ह्या वर्सा ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फावो जाला. त्या बद्दल हांव खरोखरूच गोंयच्या सगळ्या जनतेचें अभिनंदन करता. टोटल ब्युरोक्रसी ज्या ब्युरोक्रसीत काम करता तांचेंय सगळ्यांचें अभिनंदन करता. सरकार गोंयचे 60वें मुक्ती वर्स मनयता. वर्सभर पालिका पंचायत वाठारांनी स्वयंपूर्ण गोंयचेर कार्यावळी दवरल्यात. कार्यावळी खासा फंडींग केंद्राचेर पातयेवन.
आनी हाज्या खातीर एक ऑर्गनायझींग कमिटी मॉनिटरींग कमिटी जी आसा ही कमिटी काडलेली आसा. हांव स्वता त्या मुख्यमंत्री म्हणून त्या कमिटीचो चेअरमॅन आसा. खासदार आनी आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ त्या कमिटीचे को चेअरमॅन आसात. फक्त राज्यांनीच न्ही तर पुराय देशात मिनिमम प्रत्येक राज्यात त्या कॅपिटलांत एक तरी कार्यक्रम जेणे करून कल्चर आनी टुरिजम गोंयचें हें प्रमोट करपा खातीर त्यांच्या राजधानीत आसत किंवा दुसऱ्या खंयच्या एखाद्या सिटीत आसत पुराय वर्सभराच्या भितर म्हणजे सगळ्या स्टेटीन 29 स्टेटी आनी युनियन टेरिटरी मिनिमम एक कार्यक्रम जातलो. ह्या कार्यक्रमा खातीर खास निधी आमी जो आसा हो केंद्र सरकारा कडेन मागला आनी केंद्र सरकारा कडल्यान निश्चितच हो निधी जो आसा हो आमकां मेळटलो. फक्त म्हणजे कल्चरल आनी हाजेच कार्यक्रम जावचे ना तर गोंय स्वयंपूर्ती कडेन वचपा खातीर म्हणजे जशें आमी म्हणटा विद्यार्थ्यां खातीर आसतले युवकां खातीर आसतले महिलां खातीर आसतले कल्चरलाच्या बरोबर गोंय स्वयंपूर्ण वाटेन कशें जावपाक शकता हाजेरूय भासाभास जातली चर्चा जातली. मिनिमम एक कार्यक्रम प्रत्येक ग्रामपंचायत आनी प्रत्येक म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर जातले. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हणजे गोंयांत आसतले हिस्टोरियन गोंयांत आसतले कल्चरल ग्रूप गोंयांत आसतले एड्युकेशनिस्ट इवन दो महिला हांच्या खातीर खूब मोठो वाव मेळटलो. म्हणजे आमी जशें म्हणटा इट इज एन वोकल फॉर लोकल. सगळ्या गजालींची सुरवात ही होममेड किंवा गोवा मेक इन गोवा ह्या कन्सेप्टाचेर सुरू जातलें. इवन दो रिटर्न गिफ्ट म्हणा शॉल म्हणा सगळ्यो गजाली इवन दो आमी आमची हँडलूम आसा ताका गोवन शॉल ऑलरेडी तयार करपाक लागला. जसो कुणबी साडी आसा त्याच धर्तीचेर कुणबी शॉलूय तयार जातले विच इज द गोवन शॉल. त्या खातीर वोकल फॉर द लोकल हो कन्सेप्ट आनी स्वयंपूर्ण गोवा हो 60th लिबरेशन इयर हाज्या फुडलो कन्सेप्ट आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मायनिंग कोळसो आनी मादयचे इश्यू घेवन परत दिल्ली गेलो. मायनिंगाचो इश्यू जाता तितले बेगीन तडीक लावन खंयचेय परिस्थितींत गोंयांत मायनिंग सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. मायनिंग गोंयची मुखेल अर्थीक गतिविधी आशिल्ल्यान तो प्रस्न सुटूंक जाय म्हूण केंद्रीय मायन्स मंत्री प्रल्हाद जोशी कांय दिसां फाटीं उलयल्लो. मायनिंग कोळसो म्हादय सध्या तिनूय इश्यू दिल्ली दरबारांत. 10वी-12वेच्यो बोर्ड परीक्षा एप्रिल मायांत प्रिलीम फेब्रेरांत जावपाची शक्यताय. शिक्षण खात्याच्या प्रस्तावा प्रमाण 12वेची 15 एप्रिलाक 10वेची मायाच्या दुसऱ्या सप्तकांत शक्य आसा. 5वी ते 9वेच्यो एप्रिलांत घेवपाचें चल्लां. खात्यां हाजेर मुख्याध्यापक आनी प्रिन्सिपलांच्या संघटणे कडेन बसका घेवपाचें आसा. निर्णय सरकाराचो. कोविडान शिक्षणीक वर्स फुडें धुकलिल्ल्यान परीक्षाय धुकल्ल्यात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण 15 एप्रिलाक 12वी आनी मेच्या दुसऱ्या सप्तकात 10वेची बोर्ड एग्जाम जावं येता. परीक्षा मॉन्सुना पयलीं सोंपतली. गोवा बोर्ड संबंधितां कडेन चर्चा करून निमणो निर्णय घेतलो. गोवा बोर्ड राज्यांतल्या हेडमास्टर आनी प्रिन्सिपल संघटने कडेन बसका घेवन एग्जामीची तारीख निश्चित करतले म्हूण सुत्रां सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोनाच्या महामारीत चोरयेच्यो केशी वाडत आसात. रातीं कुडचड्यार 5 शॉपां फोडलीं. चोरांनी शटरां फोडून एंट्री मारल्या. अजाप म्हणल्यार एक शॉप सारखें आमदार मंत्री निलेश काब्रालाच्या फ्लॅटा सकयल. चोरांची कापां आसतात. CCTV कॅमेरा आसात मात खंयचे चलता खंयचे चलना ताचीच आदीं चवकशी ते उपरांत फुडलो तपास. गिरीश मंडलाचो ओनर दामोदर अडेकर. माझे राती काल शॉप फोडला. म्हाका खबर नासलेलें. सकाळीं म्हाका काब्राला ड्रायव्हरान फोन केलो तुजें दुकान फोडलां म्हणून 1:30 सुमार. सकाळीं म्हाका फोन केलो ताणें. हांव पळोवपाक गेलो पयल्यार पुलीस हांगा इन्वेस्टिगेट चॅक करताले. तेन्ना ओपन करून पळयत जाल्यार फकत ड्रॉवर फोडले. ड्रॉवरांतले कॅश तितलेंच व्हेलें. 7-8 हजार आशिल्ले हांचे. आनी भितर सामान आयदन कांय घालना. एक किटली तेंच्यांनी थंय भायर उडयल्ली. CCTV बी आसा कितें? CCTV आसा ती बँकेची दीनदयाल बँक मुखाल्यान कॅमेरा आसा म्हणजे CTR म्हणून हॉल आहा तेजी. आनी 35,000 एक कॅमेरा चालू आसा. काल राती 1:30 सुमार कुडचड्यार 5 दुकान फोडलेले आसा. आनी पळोवपाक गेल्यार काल रातची पळयल्यार एक बुसारीचें एक बेकरी एक स्टीलचें आनी एक गुदांव आनी एक बेश्टी दुकान फोडलेलें आसा. आनी सुमार 21,500 रुपयाची हानी जाल्ली आसा. मेन पळोवपाक गेल्यार हांगा मिनिस्टर निलेश काब्राल जो रावता त्या घराचे तेगे घरा फ्लॅटा सकयल एक स्टीलची दुकान आसा तें फोडून हांगा 8,000 रुपया व्हेलेले आसात. मेन म्हणल्यार हांगा जी CCTV कॅमेरा आसात त्यो खूब अशी CCTV कॅमेरा चलनात.
त्या खातीर सोदपाकूय बी डिफिकल्ट आसा. पूण रिपोर्ट मेळटे कारणान कोण असो सस्पेक्ट अशी डावट जालेलो आसा. पळोवया ते सस्पेक्ट मेळटले काय मेळपाना ते. कुडचड्या वयल्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर. दक्षिण गोंय राना खात्यान कुडतरे दामदोले रेड मारून सायल आनी बेणयेचे सुमार 6 लाखांचे लाकूड जप्त केला. काल्या कामदारा उपरांत ही दुसरी रेड. कुडतरे दामदोले एका प्रायव्हेट सुवातेर हें लाकूड स्टॉक करून दवरिल्लें. 6.25 क्युबिक मिटर सायल जाल्यार सुमार 3.25 क्युबिक मिटर बेणयेचें लाकूड धरलां. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. नौदळाचे MiG-29K ट्रेनर फायटर जेट अरबी दर्यांत कोसळ्ळें. दोगा पायलटांतल्या एकल्याक साल्वार करपाक येस आयलां, दुसऱ्याचो सोद चल्ला. नौदळान दिल्ले म्हायती प्रमाण नित्याचे प्रशिक्षण उड्डाणा वेळार काल सांजे 5 सुमार अपघात जालो. अपघात नेमको कित्याक जालो ताची चवकशी चल्ल्या. सध्या दुसऱ्या पायलटाक सोदतात. हैदराबादचे वेंचणुकेक बीजेपीच्यो फुकट लायटीच्यो घोशणा. गोंयकारांक मात ना म्हूण आपान बीजेपीक कॉर्नर केले. गोंयकारांक फुकट लायट जाल्यार आपाच्या सभांनी बिलां सयत हजेरी लावन तेंको दिवचो म्हूण आपाचो उलो. काँग्रेसीचे 10-12 आमदार घेवन खंयच्यान पयसो आयलो तेंवूय हय बीजेपीन गोंयकारांक सांगचें. बीजेपीन हैदराबादान म्हटलां की ते 100 युनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दितले. हांव म्हणटा की तुम्ही जर हैदराबादान 100 युनिट फ्री दिता म्हणून डिक्लेअर करता आणि तुमच्यान जर शक्य आसा जाल्यार गोंयान जंय तुम्ही 1,40,000 प्रत्येक गोंयकारा फाटल्यान खर्च करता तेन्ना तुमकां 200 युनिट फ्री दिवपाक कित्याक जायना. 400 युनिट पर्यंत 200 ते 400 युनिट पर्यंत 50% सबसिडीचेर वीज जाय. तुमकां बऱ्यो सुविधा जाय. तुमकां गोंयकारांक फ्री उदक जाय. हें जर तुमकां जाय जाल्यार आमच्यो ज्यो सभा जावपाच्यो आसा प्रत्येक मतदारसंघान आमी 200 सभा करपाचे आसा पयल्या पावण्यान. म्हणजे 19 डिसेंबर पर्यंत 1 तारखेच्यान 1 डिसेंबराच्यान ह्यो सभा जातल्यो. 200 सभा. त्या सभेन तुमी हाजीर रावचें. येता आसतना तुमचें लायटीचें बील त्या सभेन घेवन येवचें. जे आमदार दुसऱ्या पार्टेंतल्यान हांच्यांनी घेतल्या, बीजेपीन घेतल्या, ते आमदार हाडपा खातीर बीजेपीन पयसो खंयच्यान खर्च केलो हाचेर सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपा जाय. दाबोळे विमानतळाचे विस्तारा विशीं जाहीर सुनावणी 4 डिसेंबराक व्हर्च्युअल पद्दतीन जातली. मोपा एअरपोर्टा बरोबर दाबोळे विमानतळी चालू दवरपाचें उतर बीजेपी सरकारान दिल्लें ते दिशेन खंय पावलो उखल्लां. आदलें टर्मिनल मोडिल्लें तें आतां नव्या बांदपाचो प्रस्ताव. विस्ताराचो प्रस्ताव वेबसायटीर घाला. लोकांनी पळोवचो म्हूण काब्रालाचो उलो. हियरिंग जे आसा आमी एज पर एनवायरमेंटल नॉर्म्स म्हाका दिसता गोंयान आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर आतांचो चीफ मिनिस्टर सगळ्यांनी आमचो बाई आशिल्लो तेन्ना प्रॉमीस केलें गोंयकारांक की दाबोली एअरपोर्ट हांगा उरतलो. मोपा जरी जालो जाल्यार दाबोली उरपाक जाय. आनी हेजे मदल्यान हे एक्सपान्शन प्रोग्राम जो आसा ओल्ड टर्मिनल मोडलेलें थंय न्यू टर्मिनल बांदतात. सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट वी हॅव टू डू द पब्लीक हियरिंग. सो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमचे जे आसा ते 4 तारखेक पब्लीक हियरिंग करतले आनी वर्च्युअल पब्लीक हियरिंग. आनी म्हाका दिसता पब्लीक हियरिंग आमी ऑलरेडी आमच्या वेबसायटीर घातलां की कितें एक्चुअली करता ते. सो लोकांचें जे एप्रेन्शन आहा कित्याक हांवें आतां सिस्टम चेंज केला. हांवें सांगलां की पयलीं थंय गर्दी करपाक जे आमचे घालता ते आमी लोकांक दाखोवपाक जाय. We are in need of expansion of this terminal. That expansion is being done for a very small portion. 86 meters we are going to expand. Just because for the basic reason that we want to make some internal changes in the terminal setup. We know domestic passengers are increasing, so we want our domestic security hold to shift to a larger area and international to be brought to a lesser area, so that we are in a position to take care of our guests in a better fashion, better manner. Now, right now I am having 64 check-in counters. I am coming up with more 32 counters, so that check-in is fast. मीन चोरून बोटींनी घालून व्हरता म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकाराची मुरगांवचो आमदार मंत्री मिलिंद, मायन्स खातें, कोडी रिसोर्सीस आनी MPT आड वास्को पुलिसेंत कागाळ.
गोंयची संपत्ती भायर वचचे आदीं बोट ताब्यांत घेवची म्हूण तो मागता. हातूंत राजकारण ना. दावो चुकीचो थारल्यार राजकारणूच सोडटा म्हूण संकल्पाची चॅलेंज. ही कंप्लेन आमी 4 जाणांक मेन्शन केली आसा. 4 जाणांची नांवां घातली आसा. श्रीनाथ पै, कोडी रिसोर्सीस म्हणजे हो जो माल त्या बोटीक सप्लाय करता तो. मिलिंद नाईक, MN कन्स्ट्रक्शन, स्टीवडोरिंग करता. डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी ज्यांच्यांनी ताका परमीट दिलेलें आसा. आनी द चेअरमॅन ऑफ MPD कित्याक तेज्या प्रिमायसिसाच्या भितर चल्लेलें आसा. सो अंडर सेक्शन 154 CRP तेज्या अंडर आमी ही केस फायल केलेली आसा. आनी इन डिटेल तांकां सगळें दिलेलें विथ प्रूफ, विथ फोटोग्राफ, विथ ते परमीट लायसन्स जे तेंच्यांनी दिलेले आसा परमीट लायसन्स तेवूय तांकां लावन दिलेले आसा. आनी सगळे फोटोग्राफ लावन दिलेले आसा. आमी थंयसर कशें थंयसर एस्कावेशन चल्लां, मायन कशी काडपाक लागलेली आसा. हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन कितें बाबा इतल्या जाता तितल्या बेगीनच्या ती बोट वयच्या पयलीं, कित्याक ती बोट वयपाची आसा, वयच्या पयलीं बोट आमचो जो म्हाल जो बोट त्या बोटीन घातलेलो आसा बार्जिनसून व्हरून MB तुंगा बार्जिनसून व्हरून 1965 तो म्हाल आमचो परत घेवचो म्हणून. आनी जर खंय लोकांक दिसता बाबा हो इशू जो हांवें उठयला तो बाबा सारको जेन्युअन ना आनी खंय तरी म्हाजें कितें तरी सेल्फीश इंट्रस्ट हांव लोकांक सांगपाक सोदता मुर्मुगाच्या हो विशय आसा तो जेन्युअन विशय. हांगा मिलिंद नायकान चोरी केल्लेली आसा. आमचो गोंयची संपत्ती जी आसा ती चोरून व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी जर हेच्या भितर जर हांव खंय जाल्यार लोकांक दिसता की बाबा हांव खंय तरी फाटी पडला जाल्यार हांव लोकांक सांगपाक सोदता हांव पॉलिटिक्सांसून रिजायन जावपाक रेडी आसा. चोर म्हूण सिद्ध करात आनी भितर वडायात. मंत्री मिलिंद नायकाची चॅलेंज. चोरी जावंक शकना. वास्को पोर्टान चोरी जाता जाल्यार रिस्पॉन्सिबल पोर्ट. पण चोर मिलिंद नायक चोर जाल्यार ते प्रूव करपाक कितें तरी आहा तें प्रूव करा आनी भितर उडया. आय एम रेडी मरे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.